अडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणात आता मेरेन 3 जाणांक निलंबित केल्यात। 2 जाणांची चौकशी चालू आसा। जे अधिकारी चौकशे खातीर येनात तांकां अटक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच दंडाधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयल्या उपरांत जो अधिकारी ह्या प्रकरणात सामील आसा ताका बडतर्फ करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बुधवारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। शेनवारा राती हडफडीच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या घडणुकेत जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली। तशेंच आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्यात। ह्या घडणुके वांटेकार जे आसा ते हेरांकूय 100% अटक जातली। क्लबाचो धनी सौरभ आनी गौरव लुथराच्या अटकेचे यत्न चालू आसात। ह्या प्रकरणात 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केला। तशेंच 2 जाण अधिकारी चौकशे खातीर प्रतिसाद दितात। जो अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका अटक जातली अशी मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरान दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। हाचेर बेरेस्तारा सुनावणी जातली अशें कळटा। मजगतीं उजो लागपाच्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन आनी एका दुबाविताक नवी दिल्लीच्यान ताब्यात घेतला। अजय गुप्ता अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। अजय गुप्ता आड पुलिसांनी ह्यान पयलीं लुकआउट सर्क्युलर जारी केल्लो। पुलिसांचो पंगड गुप्ता हाच्या घरा गेल्लो तेन्ना तो फरार आशिल्लो। उपरांत पुलिशेन ताका अरेस्ट वॉरंट काडिल्ली। पुलिशेन दुबाविताक नवी दिल्ली हांगा ताब्यात घेतलो। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर फक्त 10 दीस उरल्यात। मात अलायन्स आनी आरजीपी मदीं वेगळेच राजकारण चालू आसा। अलायन्स आनी आरजीपीचे आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा। आमी निमण्या पावण्या मेरेन युती खातीर राविल्ले, मात अलायन्सान आमचेर अन्याय केलो अशें मनोज परबाचें म्हणणें। सुवातो वाडपा विशीं निमणो निर्णय जातानाच गोवा फॉरवर्डान काणकोणच्या फुटीर इजिदोर फर्नांडीसाक पक्षांत घेतलो, जाचो परिणाम युतीचेर जातलो अशें आमी सांगिल्ले। ह्या विशीं आमी विजया कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तें आमकां मेळूंक ना। उपरांत आमी काँग्रेसी कडेन संपर्क केलो तेन्नाय तांच्यांनी ही भुमिका मान्य ना अशें सांगलें। काँग्रेसी वांगडा आमच्या युती संदर्भात उलोवप चालूच आशिल्ले, मात मदींच काँग्रेसीन पलटी मारली अशें मनोज परब म्हणटा। विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकर हे दोगूय भाटकार बहुजन समाजाचो पक्ष सोंपोवपाक आयल्यात असोय आरोप मनोज परबान केलो। नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी दिल्लीक वचून आयिल्ल्याची चर्चा आशिल्ल्यो, मात आमी दिल्लीक वचूंक ना अशें तांच्यांनी सांगलें। पर्यटना संबंधीत आशिल्ल्या आस्थापनांनी उजो पालोवपाचे नेम पाळूंक ना जाल्यार कांय दीस ही आस्थापनां बंद दवरपाची शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले उपरांत सरकाराक जाग आयली। बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी तशेंच स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकार आता जागो जाला। बुधवारा ह्याच विशयाचेर मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, ज्येष्ठ अधिकारी आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतली। उजो पालोवपी दळाची एनओसी वा मुळावे सुरक्षेची वेवस्था नासतना चलपी आस्थापनां बंद करतले अशें सांगलें। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आमकां दिल्या तितली सिटां पुरो, जितली सिटां आमकां दिल्यात तितली आमी घेतल्या। हाचे परस चड जाग्यांचेर लढो दिवपा खातीर एमजी कडेन पयशे ना अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सांगता। वेंचणुकेच्या खर्चा खातीर उमेदवारांक सुमार 5 लाख रुपया जाय, जे आमच्या कडेन ना अशें दीपक ढवळीकराचें म्हणणें। जायत्या जाणांनी एमजीपी पक्ष सोंपोवपाचो यत्न केलो, पूण ते अपयशी थारले। मोगो पक्षाक कोणूच सोंपोवपाक शकना अशें दीपक ढवळीकर सांगता। मजगतीं नायट क्लब ही जी परंपरा आसा ही संस्कृताय न्हय, हे क्लब बंद जावपाकूच जाय अशें हडफडे प्रकरणा विशीं उलयता आसतना दीपक ढवळीकरान सांगलें। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हाती भायर गेल्ली पळोवपाक मेळटा।
दर दिसा एक नवी घडणूक उक्ताडार येत आसा आनी ही वेगवेगळी ज्यो घडणुको आसा त्यो थांबपाचें नांवूच घेना. वास्को न्यू वाड्याचेर एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळ्ळें. न्यू वाड्याचेर मध्यान राती एका चोरान उक्त्या अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातली. चोरान सेंट एंथनी चॅपलांत वचून देणगीची पेटी आसता ती फोडली आनी तातूंतले पयशे फारयले. हो सगळो प्रकार CCTV फुटेजांत कैद जाला. ह्या अनवळखी चोराचेर मानसीक परिणाम जाला आसूंये असो दावो थळाव्यांनी केला. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हार पातळ्ळे. न्यू वाड्यार पुलीस गस्त वाडोवची तशेंच त्या चोराचो सोद लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत गोंयचें नकारात्मक चित्रण करचें न्हय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें. राज्यांत पर्यटनाचेर कितल्याशाच दशकां सावन आपलो विश्वास निर्माण केला. गोंय सुरक्षीत आसा आनी गोंय येवकारां खातीर तयार आनी उक्तें आसा. सुरक्षे विशीं कसलेच कॉम्प्रोमायज करून घेवचे नात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें. ताज्या नुस्तें व्हडा प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेवहार जाता खरो, पूण ही पार्सलां कितलींशींच वरां भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांत जे बर्फाचें उदक आसता तें सगळे कडेन गळटा आनी त्या वाठारांत घाण वास मारपाक लागता. जाका लागून थंय रावपी लोकांक आनी पर्यटकांक दर दिसा बुरश्या वासांतल्यान यो वच करचें पडटा. कोंकण रेल्वेन ह्या प्रकाराचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फोंडा पोस्तवाडो वाठारात दनपारा सुमार 1.5 वरांचेर सुक्या तणाक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी बेगोबेग धांव घेत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो वर्सान वर्स लागता जाका लागून थळाव्यांक अडचणी निर्माण जातात. हाचेर संबंदितांनी जाता तितल्या बेगीन उपाय काडून लोकांक थाकाय दिवची असो उलो पंच वांगडी कृष्णा गांवकारान मारला. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कलांगुटेक गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 11.58 लाखाचे सुमार 115.831 ग्राम मेटाफेटाफायन हे ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात नवी दिल्लीच्या 44 वर्साच्या नितीन लुंबा ह्या दादल्याक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
इटलीचे उपप्रधानमंत्री विदेश आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री अँटोनियो तजानी ह्या वर्सा दुसरे फावट भारत दौऱ्या यात्रे खातीर 10 डिसेंबराक नवी दिल्ली पावपाचे आसा. अँटोनियो तजानीची ही यात्रा द्विपक्षीय सहयोगाक फुडें व्हरपा खातीर एक प्रयत्न आनी मोलादीक वांटो आसा. विदेश मंत्रालया द्वारा जारी मिडिया एडवायझरीच्या अनुसार ते बेरेस्तारा अधिकारीक कार्यक्रमा खातीर मुंबय वचचे पयलीं नवी दिल्ली परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांकां मेळटले. ही यात्रा दोनूय देशांच्या मदीं उच्चस्तरीय बसका जाल्या उपरांत ही यात्रा जातली. इटलीचे उपप्रधानमंत्री विदेश आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री अँटोनियो तजानी सेगीत दुसऱ्या फावट भारत यात्रे खातीर ते 10 डिसेंबराक नवी दिल्ली येवपाचे आसात. दिल्लीच्या एअरपोर्टाचेर फ्लायट रद्द केल्ल्यान प्रवाशां मदीं अफरातफरी माजपाची गजाल अजून मेरेन तशी चालूच आसा. वारंवार जावपी इंडिगोची विमानांक आडमेळी आनी ही विमानां रद्द जाल्ल्या कारणान प्रवाशी सामके बेजारल्यात. ही जी आमी चित्रां पळयता ती दिल्ली एअरपोर्टा वयलीच्या दृश्यांत प्रवाशांची एक व्हडली लायन लागिल्ली पळोवपाक मेळटा. विमानां रद्द जाल्ल्यान तशेंच त्यांच्या वेळापत्रकांत बदल जाल्ल्या कारणान हे प्रवाशी जे आसा ते कितलींशींच वरां अशे एअरपोर्टांचेर आडखून उरल्यात. सध्या इंडिगो एअरलायन्सा मदीं जी कितें वेळापत्रकाची रद्द जावप किंवा बदला बदली जाल्ल्यान प्रवाशांक अशा तरेच्यो अडचणी येवपाक लागल्यात. फाटल्या कांय दिसांच्यान इंडिगो एअरलायन्स जी आसा तांची वेळापत्रक अशेंच रद्द आनी तांची विमानां मदीं मदीं बंद जाल्ल्या कारणान अश्यो अडचणी सध्या प्रवाशांक जायत आसा. ही जी आमी दृश्यां पळयतात ती आतां मुंबयच्या एअरपोर्टा वयली. ही फ्लायटी कॅन्सल केल्ल्यान विमानांतल्यान प्रवास करपी जे प्रवाशी आसात ते सामके बेजारल्यात तथा ते सामके पिकार जाल्ले आसात. तशेंच कांय प्रवाशी चिंतेत लेगीत दिश्टी पडटा. देशांतली सगळ्यांत व्हडली एअरलायन्स इंडिगो आनी ही इंडिगोची फ्लायट्स जी आसता ती कॅन्सल वा रद्द जावपाच्यो घडणुक्यो चालूच आसा आनी ह्या खातीर प्रवाशांक व्हडा समस्येक तोंड दिवचें पडटा. ह्या वेळार मुंबय एअरपोर्टा वयली ही चित्रां आमी पळयतात जंय इंडिगोची विमानां रद्द जाल्ल्यान प्रवाशी बेजारल्यात अथवा ते चिंतेत आसात. कांय प्रवाशी नाराजी लेगीत उक्तावपाक लागिल्ले आसात आनी ते कावंटराचेर वचून ह्या कर्मचाऱ्यां कडेन झगडी लेगीत करतात. मात्र ह्या कर्मचाऱ्यांचो कांय दोश ना अशें ते सांगतात. अशा तरेच्यो घडणुक्यो सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. उत्तर प्रदेशांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दर्शना वरवीं व्यक्तिगतपणान लोकांचे जे कितें प्रश्न आसात, समस्या आसात त्यो आयकून घेतल्यो. जे कोणूय आपले प्रश्न आसात किंवा जी आपली समस्या आसात ते मुख्यमंत्र्या कडेन थेट मांडपाक शकतात. गोरखपुरांत हो जनता दर्शन जालो. फाटींत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी लखनौ हांगासर जनता दर्शन तांच्यांनी घेतिल्लो. ह्या जनता दर्शनांत ते लोकांची जी कितें समस्या आसात किंवा प्रश्न आसात ते वैयक्तीकपणान आयकून घेतात आनी सुटावो करपाचो तांकां आश्वासन दिता. हो जनता दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचो गोरखपूर हांगासर जालो. दिल्लींतल्या 2 शाळांक बॉम्ब स्फोटाच्यो धमक्यो आयल्यो. एका ईमेला वरवीं ह्यो धमक्यो आयिल्ल्याचें कळटा. ज्या शाळांक ही धमकी मेळ्ळी तातूंत लवली पब्लीक स्कूल आनी इंडियन स्कूल ह्या स्कुलांचो आस्पाव आसा. सुरक्षेच्या कारणाक लागून जेन्ना ह्यो धमक्यो आयल्यो ह्या शाळांक तेन्ना विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत बेगीन घरा सोडले. तांच्या पालकांक आफोवन हाडले आनी तांकां सांगलें की तुमच्या भुरग्यांक बेगिनांतले बेगीन घेवन वचा. त्या उपरांत बॉम्ब स्क्वॉड आनी हेर भरारी पथक हांच्यांनी ह्या शाळांची तपासणी केली. दिल्लीत अशा तरेचे फाटीं लेगीत कांय शाळांक बॉम्ब स्फोटाच्यो धमक्यो आयिल्ल्यो. ह्या फावट लवली स्कूल आनी इंडियन स्कूल ह्या स्कुलांक धमकी आयिल्ली आसा.
थंडेचो परिणाम आता देशभरातल्या जायत्या राज्यांनी जाणवपाक लागला. थंडी खूब वाडिल्ली पळोवपाक मेळटा. चडशी दोंगरा राज्य जी आसात त्या भागांनी हाचो परिणाम चड दिसून येता. ही दृश्यां पळयता आमी काश्मीरांतल्या श्रीनगरांतली, जम्मू काश्मीरांतली चडांत चड खर थंडी हांगासर वाडिल्ली आसा आनी दाट धुके जम्मू काश्मीरांत दर दिसा पडटा, कारण की थंडेचें वातावरण आतां आनीक तीव्र जावपाक लागला. खासा करून दोंगराळ भागांनी जे राज्य आसात ह्या राज्यांनी थंडीचो परिणाम आनीक तीव्र जाणवपाक लागला. गोंयांत लेगीत रातच्या वेळार थंडी पडपाक लागला, दव पडपाक लागिल्लो आसा, जो फाटल्या वर्साच्या तुळेंत बऱ्या प्रमाणांत आमकां दव गोंयांत पडिल्लो दिश्टी पडटा, थंडी जाणवपाक लागला. ह्याच फाटभुंयेर जे थंड प्रदेश आसात म्हटल्यार जम्मू काश्मीर किंवा हेर प्रदेश, थंडी थंय खूब वाडिल्ली आसा. आमचे शेजारचे राज्य कर्नाटकांतल्या कलाबुरागी हांगासर हिस्पा भायर थंडीचे ल्हार पातळिल्ले आसा. तापमानांत सामके घसरण जाल्ले आसा. गरमे खातीर हे गांवांतले लोक जे आसात ते शेकोटी पेटयतात आनी ऊब घेता आसतना दिश्टी पडटात. अशी स्थिती सद्या कर्नाटकांतल्या ह्या कलाबुरागी ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटात. जे कर्नाटकांत थंडी सामकी हिस्पा भायर वाडिल्ली आसा ह्या कलाबुगारी ह्या गांवांत. आनी ह्या थंडेचेर मात करपा खातीर हे लोक जे आसात ते शेकोटी पेटोवन ह्या उज्याचो आसरो घेतात. अशी कडक थंडी सद्या आमचो शेजारचो राज्य कर्नाटक हांगासर पडिल्ली आसा. आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणम हांगाच्या राधा बीच रेजिडन्सी ह्या बिल्डिंगेच्या 10व्या माळ्याचेर आशिल्ल्या एका फ्लॅटांत अचकीत उजो लागलो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटात उजो पालोवपी दळान घडणुकेच्या थळाचेर येवन हो उजो बेगिनांतल्या बेगीन नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. हो उजो ह्या बिल्डिंगेंतल्या 10व्या मजल्या वयल्या ज्या फ्लॅट आशिल्ले तातूंत लागलो. विशाखापट्टणम हांगसरची ही गजाल. जापानाच्या उत्तर उदेंत वाठारांत सोमारा 7.5 टाकीचो भुंयकाप जालो. त्या उपरांत 3 मीटर मेरेन उंचायेची सुनामी येवपाची शिटकावणी जारी केली. जपान हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण भुंयकाप रातच्या 11:15 सुमाराक जालो. त्या उपरांत होकाड्डो, आओमोरी आनी इवाते ह्या प्रांतां खातीर सुनामीची शिटकावणी जारी केल्या. भुंयकापाचें केंद्र ह्या धडेपासून 80 किलोमिटराच्या पयस आसात आनी दर्यांत 50 किलोमिटर खोल आशिल्ले. ह्या भुंयकापांत आतां मेरेन 30 जाणांक गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळटा. अडफड्या घडणुके उपरांत गृह खात्यान स्पार्क तयार करपी उपकरणां आनी संबंदीत वस्तूंचो वापर तपासपा खातीर संयुक्त अंमलबजावणी तपासणेक अधिसुचोवणी दिवपी आदेश जारी केला. दर्या देगेवयल्या वाठारांनी आशिल्ल्या पर्यटन अस्थापनांनी उजो पालोवपी दळाची एनओसी, उजो पालोवपी उपकरणां आनी हेर सक्तीची सुरक्षेची उपकरणां सयत उजो पालोवपी सुरक्षेच्या उपायांची उपलब्धताय तपासणे खातीर 2 तपासणी पंगड तयार केल्यात. तशेंच ह्या पंगडाचे फुडारपण वरिश्ठ अधिकारी करतले अशी माहिती दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिट्सान म्हायती दिली.
मये गांवांत परतून एक फावट महाजनकीचो वाद तयार जाला। वयर सरला महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक अपयश आयला असो दावो करून कारपोटकार गटान येता त्या झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतला। मंगळारा मये घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत यशवंत कारपोटकार हाणें ह्या निर्णयाची माहिती दिली। महाजनकी मेळची म्हणून फाटलीं 57 वर्सां कारपोटकार गटाचो संघर्श चालू आसा। न्यायालया कडल्यान न्याय मेळना, मात देवस्थान समिती आनी सरकार कानामनार घेनात असो कारपोटकार गटाचो आरोप आसा। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्या कॅन्टीनाचो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जाता, जाका लागून कार्यालयांत यो वच करप्यांक सामके त्रास सोंसचे पडटा। सगळी साधन सुविधां सयत कार्यालयाची इमारत आपल्या कार्यकाळांत बांदिल्ली अशें आदलो महसूल मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता। पूण सरकार ह्या इमारतीची सारकी देखरेख करिना। कार्यालयांत येवपी लोकांक सिवरेजीच्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान वचचें पडटा, देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी डिसोजा हांणी केल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी इमारतीची सध्या ही वायट स्थिती जालेली आसा। ह्या इमारतींत जायतीं कार्यालयां आसात। पुराय दक्षिण गोंयचे लोक ह्या इमारतींत येतात, देखून जाता तितल्या बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी हरक्युलानो नियोसा हांणी केला। काणकोणचो वाठारांतलो हो टिकिंग टायप बॉम्ब उजवाडाक हाडिल्लो कितलींशींच वर्सां जालीं थळावे ह्या टाकयेचेर कागाळी करत आशिल्ले, पूण तांकां फक्त पोखी आश्वासनांच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। आतां तर पंचायतीक विश्वासांत घेयनासतना ह्या टाकयेंतलो वेस्ट काडपाचें काम उक्तेपणान चलिल्ल्यान थळाव्यांनी आनी पंचायतीन सुवातेचेर वचून बोवाळ केलो, तशेंच संबंदिताक धारेर धरले। हो वेस्ट ह्या नादी लेगीत लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करतालो आनी आजून मेरेन करत आसा। आतां तर हो वेस्ट उक्त्यार सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावपाची मागणी केल्या। संसदेचे शियाळेचे अधिवेशन सध्या चालू आसा। ह्या काळात संसद संकुलांतल्यान जायते व्हिडिओ आणि फोटो जे आसा ते बरेच व्हायरल जावतात। खासा करून वेगवेगळे जे फोटोज किंवा व्हिडिओज असतात ते वेगळेच आसता। जशें की संसदेच्या भायर खासदार नेता लोकसभेत पावले त्या वेळार भगवे कपडे घालून 2 बाबांनी सगळ्यांचे हे लक्ष वेधून घेतले आणि हांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो। जम्मू काश्मीरात पॉलिटेक्निक बेमिना हांगासर स्वयंसेवी मेडिकेअर सोसायटी आणि बायलांचे पॉलिटेक्निक कॉलेज हांच्या संयुक्तपणान नशा मुक्ती कार्यशाळा घडोवन हाडली। ड्रग्साच्या दुरुपयोगाची वाडत आशिल्ली चिंता आणि ताचे तरणाट्यांचेर जावपी जे कितें प्रश्न आसात ते समाजाचेर जावपी वायट परिणाम हांचे विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपाचो ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो। वैजकी आणि समुपदेशान तज्ञांनी ड्रग्साच्या व्यसनाच्या शारिरीक आणि मानसीक स्थितीचेर जे कितें परिणाम जाता, समाजा खातीर कितें परिणाम जावपाक शकता ताचेर सविस्तर म्हायती दिली। ह्या कार्यशाळेंत विद्यार्थ्यांनी सक्रियपणान वांटो घेतलो।